उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्षपदार सिद्धेश नायक हाची निवड करपाचो निर्णय जाला। उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्या बरोबर भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाची बसका जाली। 9 तारखेक ही वेंचणूक जातली अशें तांणी सांगलें। आमचे अध्यक्ष जे असले कुडणेकर, कार्तिक कुडणेकर त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ते अध्यक्षपदी रिकामी आशिल्ले आनी आमी पयलीं ठरयल्लें की एक वर्सा भितर बदल करप आनी त्या प्रमाण फाल्यां नॉमिनेशन फायल करपाचो आसा आनी 9 तारीख निवडणूक जातली आनी ताका लागून हांवें सगळ्या आमचे उत्तर गोंयचे जे जिल्हा पंचायतीचे आमचे 18 मेंबर आमचे 19 आसले भितरलो एकटो रुपेश नायक त्यांनी राजीनामा दिले मुळे 18 आसा। 18तली आज शिरगांवची जात्रा असल्या कारणान एक थोड्या जाणांक अडचण येवपाक तरी पण जे आयिल्ले त्यांचे बरोबर विशय करून फाल्यां आमचे सिद्धेश श्रीपाद नायक यांचे नॉमिनेशन बरप म्हणून म्हाका सगळ्यांची बसकेंत सांगलें, कारण निवडणूक ही पार्टीच्या सिंबॉलाचेर जाली आनी ताका पार्टी येतो डिसायड। सी इट इज कशें आसा, आमी पयलीं म्हणल्यार प्रत्येक लॉयल्टी जी आसा पक्षा कडेन ती सदांच कावंट जाता आनी हांव रिवॉर्ड असो म्हणना, बट हें जें पोजिशन पार्टेन दिलां हें कितें तरी चिंतून दिलां आसतना सगळ्या मेंबर्स जे आसात त्यांच्या सगळ्या आशिर्वादान आनी त्यांच्या सपोर्टान हें मेळिल्लें आसा।